अलवारा जमनीचे मालकी, फर्मालदारी आणि जमनीच्या दरात सूट मेळची म्हणून सत्तरीच्या लोकांचे आमदार मंत्र्यांक घेऊन रेव्हेन्यू खात्याचेर दबाव तंत्र चल्ला। सत्तरीतल्या पंचायतींचे सरपंच, वाळपयचे नगरसेवक, पंच आणि झेडपी विश्वजिताक घेऊन मंत्र्याक मेळूंक परवरे मंत्रालयात पावले। सत्तरीचे जनतेचे मनान वेगवेगळे विषय आयिल्ले आसात आनी म्हाका खात्री आसा की सरकारान जे पावलां घेतल्या की अलवारा जमनीचो इशू रिजॉल्व करपाक म्हाका खात्री आसा की ह्याच सरकाराच्या माध्यमांतल्यान तो इशू रिजॉल्व जातलो। पूण कांय लोक असे बी आहा जे लोकांक मिसगायड करपाचो प्रयत्न करतात। कांय लोकांक म्हाका ते टिका करता की म्हाका कायदो म्हायती ना, हांव कायदो पास करतना थंय आशिल्लो। पूण कितें आसता जेन्ना नोटिफाय करता कांय कायदे कांय तरी दुरुस्ती करपाची गरज आसता आनी म्हाका तरी दिसता की 5 रुपयाचो रेट जो लायला आमचो प्रयत्न आसतलो की रेव्हेन्यू मिनिस्टर कडल्यान श्री खंवटे कडल्यान ते 5 रुपयाचो 1 रुपया करचो आनी आमी आयज विनंती केल्ल्यान आमकां तेणी अश्युरन्स दिल्ले आसा की टायम मुद्दत वाडयतले म्हणजे आमच्या लोकांनी फक्त वचून ते ऍप्लिकेशन करपाचें मागीर बाकीचे कामां जावंक। शुक्रारा सकाळी विश्वजितान निवेदन दिल्या उपरांत रोखडेच सांजे रोहनान अलवाराच्या अर्जा खातीर मुजत वर्सान वाडोवपाची घोशणा केली। मात रेटींचेर तो कांयच उलोवंक ना। तांकां एक्सटेंशन ऑफ टायम जाय टू एप्लाय फॉर देअर पर्टिक्युलर रायट्स अंडर अलवारा अंडर डिक्री 3602 डेटेड 19/11/1917। सो ही करता आसतना आज सरकारान ताजेर एक इन प्रिंसिपल निर्णय घेतला की ही मुद्दत आनी 1 वर्सान वाडयतले। समज असेंब्ली जाय पडटा आनी हाका वेळ लागता, प्रेजेंटली देर इज अ प्रोविजन इन द एक्ट which is under section 37A जातून ऑलरेडी सरकाराक पावर आसा टू that he may direct the government may direct the collector to entertain the application made beyond the said period of 6 months if it is satisfied that the applicant could not make application within the said period for the reasons beyond his control। स्क्वेअर मेत्राक 5 रुपया रेटीचेर चर्चा करूंक हरकत ना, मात 5 रुपया रेट तशी कमीच आणि सारखी आसा म्हूण रोहन उलयला। आणि रेटीचो बाबतींत जो आसा मुद्दो तो एखादी परत आमी चर्चेक व्हरत, बट म्हाका दिसता ही रेट जी 5 रुपयाची काडिल्ली वॉज द मिनिमम रेट ज्या मनशाची स्वताची जमीन ताका अजून पर्यंत मेळना हक ते मेळपा खातीर 5 रुपया पर स्क्वेअर मिटर तातूंत पे करपाक मुद्दत 2 वर्सां इज अ जस्टिफायड रेट फॉर पीपल टू हॅव ओनरशीप ऑफ अ लँड वीच दे डोंट हॅव टुडे। म्हणजे आज जी मालकी ना ती मालकी करपाक 1971ची रेट ऍप्लिकेबल केला, आयची नाही। म्हणजे मंत्र्याचे भेटी उपरांत अलवाराच्या फर्मालदारीत लोकांच्या पदरात मुजत वाडोवन पडटली इतले निश्चित, मात रेटीचे कांयच धड ना। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।